सो ते नुस्त्यार जे ब्रेक वॉटर इश्यू आहा ते इश्यू EIA रिपोर्टा प्रमाणे देर इज सम टेक्निकल आन्सर्स टू बी गिवन आणि टेक्निकल आन्सर्स दिवपाक ऑलरेडी तेमी एक कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आणि ते कन्सल्टंटाक आन्सर अजून येयलो ना. सो तेजे फॉलोअप करपाची गरज आहा. तेजी डिले जाली आहा डिपार्टमेंटासून. सो आज ते क्लॅरिफाय केला. सो दोगोय मायसेल्फ आणि क्रूज विल फॉलो अप ऑन दॅट फायल. आज फायल आमकां दित म्हणल्या. सो इवनिंग वी विल गेट दॅट फायल. वी विल पर्सनली ऑल्सो फॉलो अप विथ द चेन्नई बेस्ड कन्सल्टंट IIT जी आहा ती. आणि आय थिंक एक 6 months टायमार भितर वी विल पुश द गव्हर्नमेंट टू एन्श्योर दॅट वी गेट क्लॅरिफिकेशन ऑन दॅट EIA रिपोर्ट. तेमी जी क्वेश्चन घातलेली आहे ती क्लॅरिफाय करपाक एक 6 महिन्या भितर आणि विथइन दीस 6 months रिपोर्ट येऊन ते कामाचे मागीर ऑर्डर या टेंडर काडपाचे मकसदा हे एक टायमलायन डेडलायन हांव उलयलें थिंगा. सो दॅट वी बोथ वील ऑल्सो गो. कित्याक जरी तरी पॅरलली यांचे बरा काम करना जाल्यार हे कांयच करनाय. हे सोकोत गुणोन मागीर खबरो सांगून अशें करून टायम पे करता. सो दॅट इज वॉट वी हॅव सेट दॅट आमी मुखार सरले. वी वील पॅरलली वर्क विथ युअर ऑफिस आणि देन वी वील ट्राय टू टेक दीस फायल अहेड. हे नुस्त्या धोक्या लागून जालें. हो धोक रेडी जात म्हणल्यार सद्या बोट वचपा जे आमगे आहाय ती वाट जायच. ती वाट सँडबारान येता. सो डिसिल्टिंग चालू आहा. ते डिसिल्टिंगा फकत एकूच ऑब्जेक्शन आहलें की पयलीं ब्रेक वॉटर जाय आणि मागीर ती वाट जी आहा ती ड्रेजिंग या डिसिल्टिंग करची म्हणून. सो सद्याक विथ दीस सद्या जे आयज डिस्कशन जाला ते प्रमाणे आय विल ऑल्सो टेक एश्युरन्स दॅट आय विल वर्क टू गेट शुअर अँड पॅरलली गव्हर्नमेंटा बराबर ती फायल मूव करपाक फॉलो करतलो. तेन्ना म्हणल्यार आमकां ते वाट जी आहा ती डिसीड करपाक गरज आहा. सो जे जितले स्टेक होल्डर्स आहाय तुझा बराबर काम करून आमी ही सद्या पावस 4 तारखे म्हणटा या 8 तारखेर म्हणटाय. सो उरल्या ते थोड्या दिसां भितर ती वाट क्लियर करपाक गरज आहा. आय वूड ऑल्सो आस्क एवरीबडीज कॉपरेशन जे जितले स्टेक होल्डर्स आहेत. आमचो रिटेनिंग वॉल आहा तो इश्यू जाय तो वस्तांचो. सो आमकां एश्युरन्स दिल्लें लास्ट टायम हे मॉन्सुना पयलें काम चालू जालें पण ते एनवायरमेंट क्लियरन्साक लागून तें उरलां. सो ते आमी चोवपा येयले खंयच स्टेजीर पावला ते कितें प्रोसेस कितें आहा तो. सो आतां आमकां एश्युरन्स दिला हांव प्रोसेस पास करतले म्हणून. सेकंडली आमची प्रॉब्लम आसा कोडबंडा कित्याक तो रोड सारको कंडिशन सारकें बेड आहा आनी ऑलमोस्ट टेंडर जालो सोंपें जालो फायनान्स लास्ट मिनीट म्हणल्यार फायनान्स ना. सो आयज म्हाका एश्युरन्स दिला मान्सूना पयलीं हें सगळें क्लियर करून तें काम कॉमेस करता. थर्ड आमचे आहले थिंगा टॉयलेट ब्लॉक आहले. लास्ट असेंब्ली पासून आमकां एश्युरन्स दिलें तिका टेंडर स्टेजीर 50 सीटर प्लस सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट तेजेंय काम आतां प्रोसेस स्टार्ट करता म्हणटा. प्लस आनीक एक दुसरे डिफरन्सीस आहाय त्यो कितें ट्रॉलर ओनर प्लस मार्केटाचे आमचे इश्यू आहा. कित्याक प्लॅन आमी मागलो तेमी मागलो रिटर्न डॉक्युमेंट्स कितें दिता ते प्लॅन एनक्लोज म्हणून दिता पूण प्लॅनाक कॉपी आसना. कॉपी कोणाकूच दिली ना. सो आयज तेमी सांगलां आमी कॉपी व्हर म्हणलां आनी एक बोर्डाचेरय मात म्हणलां. Benson आणि क्रूज सिल्वा आंदोलन एकोनॉमिकल सिस्टम रिगार्डिंग ब्रेक वॉटर आणि आमी डिफरंट इश्यूज ऑफ रिगार्डिंग फिशरमॅनाक एफेक्ट जाता ते जावं मार्केट जावं कुडपणाचे जावं आमचे नुस्त्याचे जायते प्रश्न आसा. नुस्त्याच्या बाबतींत आमकां प्रिन्सिपलान सांगलां आनी दुसरी डायरेक्टरी आहली मॅडम तेणें सांगलां एनटीटी आमची केस जाल्या आतां तांकां EIC रिपोर्ट मागलो इन्वायरमेंट क्लियरन्स क्लॅरिफिकेशन मागलें तें आतां तेंची AIT दुसरो रिपोर्ट तो EI रिपोर्ट मागला. EI रिपोर्ट तेमी आतां एक 6 म्हयने तरी वयता म्हणलें आमकां. सो आमकां टेम्पररी थिंगा पळय करताले न्हू डिसिल्डिंग पळय करताले तें तरी करून कितें जाता जाल्यार चोय म्हणल्यार तें आतां आमकां सारकें बोटकारान त्रास जाताय वचपाचें वाट जायना. ताका लागून आतां कितें करून सांगलां. बट आतां EI रिपोर्ट तें आमचें तें जें जाता तें फुडें आमकां रावंक पडटलें पर्मनंटली करपाक. आनी मार्केटा इश्यू फुडें आमकां जायते प्लॅन मागलो प्लॅन आमकां मेळोंक ना. आतां तें सांगलां फाल्यां आमकां बोटार घाताय मार्केट प्लॅन मार्केट मार्गाम होलसेल फीश मार्केट कॉल करता तो प्लॅन घाताय म्हणटा तेमी. आनी रोडा पडप आमचे थोडी फायल क्लियरन्स आसा ते फाल्यां मागीर आमचे ते MLA आपयला ते म्हणून आमकां करून दिता. ते सगळे स्टेक होल्डर नुस्तेकार ते आतां सिजन सोंपलो पावस सोंपलो आनी कितें बाकीचें कितें जाय तें करून घेवपा खातीर ते सजेशन दिवपाक गेले. आनी ते फिशींग आसल्या उपरांत ते ऑलरेडी दर्यार पडटा CRZ लागता. सो थंय जो डेव्हलपमेंट जातलो जेटीचें कितें आनी दुसरें कितें आसा तो निसर्ग आहा. जेन्ना पावस येयलो काय ना तो मिरामार तुमी पळयता जाल्यार सारकी तरी रस्त्यार येता ऑटोमॅटीक निसर्ग ते बंदर आसता ते खंय तरी
हें जाता कितें म्हणटा तुका तें रेंव पडटा अडचण येता हे सगळें ते घरांनी गेले की फुडल्या सिजनाक तरी बरें वचचें तुम्ही डायरेक्टरली धाडले ते सगळे खंय एक असा ना ना ते प्रोसेस चालू आहा करपाचें डायरेक्ट हें करता ते टॅक्निकल तेंचे एग्जिक्युशन आमचो ऑलरेडी प्रोसेसूय आहा पूण ताका कितें आहा ते एवरी इयर थंयसर ते सँडबार्स तयार जाता पावसाचें परमनंट सोल्युशन कितें आसना म्हणजे बोटीक प्रॉब्लेम जाता निसर्गाक परमनंट सोल्युशन ना निसर्ग तो तूं आतां वयशीत आतां मिरामार बरो आसतलो पावस जाल्या उपरांत सगळ्या मिरामार शारदा मंदिरा कडेन सगळ्या कडेन देव आसतली तो निसर्ग न्हू. तेका आमी- प्रिकॉशन कितें घेवपाक निसर्गाक सेफ्टी प्रिकॉशन्स कितें आहा अरे दर्यांतसून तेका जेन्ना मागीर ऑल्टरनेटीव कितें ना ते दुसऱ्या सायडीक ऑल्टरनेटीव खंयच केल्लें आसचें ना कारण निसर्ग तो नाच सँड बार्स कित्याक जाता दर्यांचो सँड येता आनी वयर पडटा म्हणून बार जाता तो वयर पडटा सुके हांगा बार जालो दर्यान हांगा कशें आसता मांडवी आसूं आमचे दर्या रिवर आहा थंयसून व्हांवता आनी येता आसतना फास्ट वयरसून रेंवे भितर पडटा म्हणून तो बार तयार जाता